तुम्ही म्हटलं की ना म्हाका हे जर हॅरेसमेंट अशें चालू उरत जाल्यार आय हॅव टू फायंड a recourse to the court because I think judiciary is the only independent thing that we believe today. आज डिपार्टमेंटान म्हाका कसलोच हे उरूंक ना, कसलोच विश्वास उरूंक ना. अरे ज्या एक्यूज पुलिसांच्या कस्टडींतल्यान गेलो, जाणे पुलिसांचेर आरोप केलो, ताजे इन्व्हेस्टिगेशन आज पुलीस करता आनी ताजो व्हिडिओ येता सोशल मिडियाचेर ऑल ऑफ अ सडन की हांवें सांगलें म्हणून ताका ते उलोवपाक अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट. म्हाका कसलो फायदो अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट उलोवपाक? आमी खूब उलयता, म्हाका सुलेमानाची गरज ना गव्हर्मेंटा अगेन्स्ट उलोवपाक और अगेन्स्ट द मिनिस्टर्स ऑफ दीस गव्हर्मेंट. दे आर करप्ट टू द कोर. तांचेर उलोवपाक म्हाका सुलेमान सिद्दीकीची गरज ना. सुलेमान सिद्दीकीन कितें पापा केल्या आनी कोणाच्या बापायन केल्या ती पुरेपूर सरकाराक खबर आहा. ते डॉक्युमेंट आमी कलेक्शन चालू आसा, आमचे मेळटले आनी आमकां ते दिवचे पडटले. हे असले हॅरेसमेंट करतात ते कोणाक खबर ना खंयच्यो प्रॉपर्टी खंय कोणी कोणाच्या नावार घेतला का म्हणून. वाय दॅट पर्सन इज नॉट चार्ज अंडर बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट? इफ दॅट प्रॉपर्टी बिलोंग टू दॅट पर्सन, वाय हॅरेस ऑपोजिशन पर्सन? प्रश्न हो आसा. आज म्हाका कन्फ्रंट करूंक जाय म्हणटा सुलेमाना कडेन. ब्रिंग एसपी क्रायम, ब्रिंग डीवायएसपी सुरज अलंकर एंड ब्रिंग जोशुआ डिसोजा एंड कन्फ्रंट एवरीबडी. पळया कोण कितले खरें उलयता ते एंड लेट इट बी ओपन. Let it be open for judicial review. Maka dista it has to be done. Now I don't think I'm going to bow down to this. Either they arrest me, I am willing to get arrested, or I will not wait here any more. I will tell him ki mazo statement stoplo. This is my voluntary statement. Beyond it, what you are asking me, you are trying to put words in my mouth, and I am not going to answer that. अमित पालेकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. अमित पालेकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. एक दो बीजेपी को फेंक दो. गली गली में शोर है, बीजेपी शोर है.